बायबलांतले मागणे. बायबलांत जायते लोकांक मागणी केल्या. सुमार 222 मागणी बायबलांत बरयल्ली आसा. कोणा पासत मागणें केलें, केन्ना ताणें मागणें केलें, कित्याक ताणें मागणी केली, केन्ना ताणें मागणी केली, ह्या विशयांक हांव तुमकां ते वांटीत आसा. आयच्या दिसा नेहमायान पळय जे मागणें केलें ताजे विशीं हांव तुमकां सांगपाचें आसा दवरता. आतां आमच्या बायबलांत आमी नेहमायाचें पुस्तक 21 वड 4 हांव वाचता. ही खबर आयकतोच हांव बसोन रडोंक लागलो. कितले दीस हांवें विलाप करूंक आनी सर्गींच्या सर्वेस्परा कोडे उपास करून मागणें करी. अशें म्हटलें, हे सर्गींच्या सर्वेस्परा यहोवा, वर्त्या सोर पदवेदारा पापा, तूं पळय जो मोग कोता आनी तुजी आज्ञा पाळटा पळय तांचे विशीं, तुजो कोरार तूं सांबाळून दवरता आनी तांचेर तुजी कृपा देंवयता. वयता. तूं कान लावन आनी दोळे उक्ते करून आसाय. जी मागणी हांव कोत्ता पळय तुज्या पळय दासा पळय इस्रायली पासत हांव दीस रात म्हटल्यार दीस आनी रात हांव कोत्ता पळय ते तूं आयक. हांव इस्रायलाच्या लोकांचे ते पातकांक पळय तुजे आड हांव ते मानून घेतां. हांवें आनी आमच्या घराच्या पुर्वजांनी दोनांनी पातक केला. आमी पातकां केल्यात. नेहमान केलें मागणें तांच्या देसान सर्वेस्पराची जी पोरजां आसा पळय तांचे मदें जेन्ना पातक आसले पळय ते पातक थिंगसर वाडत आसले तेन्ना ताची पोरजां पळय जी पातक कोता ती सोसूंक जावंक ना, तो थिंगा रोडटा. सर्वेस्पराच्या स्वरुपान सर्वेस्पराच्या रुपान तयार केल्ली पळय ती पोरजा, ही पोरजा आपल्याचें जिवीत नाश कोताले पळय ते ताका सोसूंक जावंक ना. त्या पासत तो रोडटा. आयज तुज्या फामिलीन जाल्यार आपल्याक जाय ते भाशेन तो जिवीत जियेता जाल्यार खरेंच तुवें तांचे पासत मागणें करूंक जाय. पातकान जियेता पळय जोरी तर ते घोव जावं, बायल जावं, ओ भुरगीं जावं, सर्वेस्पराचे विरुद्ध तरी तो जियेता जाल्यार ती जिविताचो परिणाम वायट जातलो म्हणून प्रायश्चित करून तुमी ताचे पासत मागणें करतले. कशें मागणें करूंक जाय, केन्ना मागणें करूंक जाय आनी खंयच्या टायमार मागणें करूंक जाय, खंय मागणें करूंक जाय, कसो जबाब मेळोंक जाय पळय, हो बरो मोलादीक विशय आसा पळय तो तुमकां फाटल्या दिसांनी तुमकां हांव शिकयता आनी आयजूय हे मोलादीक सोत तुमकां सांगपाचें आयज हांव तुमकां आशा दवरता. आमी जे मागणें आयकलां पळय ते नेहमायाचें मागणें एक भिरांकूळ रितीन तो थिंगासर रोडटा ती मागणें आयकलां. उपवास करून ताणें तें मागणें केलें. अशें कित्याक? ताचें कितें कारण? आतां ह्या विशयाचें तुमकां हांव सांगोंक हीच हांव आशा दवरतां. एजराचें पुस्तक, नेहमाया, एका काळार हे दोनी पुस्तकां पळय एकूच पुस्तक कशें ते थिंगा मानताले. तेज्या उपरांत ताजे 2 वांटे तशें थिंगा केले. बायबल स्कॉलर थिंगासर अशें म्हणटा, पयलो आवेसवर पयली वड. आतां आमी वाजुया. किल्ल्याचो पळय तो पूत नेहमायाची उतरां 20व्या वर्षांत किस्लेवाच्या म्हयन्यांत सुसेचाच्या राजवरणांत रावस्ताना तेन्ना हनानी नांवाचो म्हाजो एक भाव आनी युदासान थिंगा आयिल्ले थोडे मनीस आयले. आवेसवर 2 वड 1 अशें तो थिंगा म्हणटा. आर्तशर्स राजाच्या 20व्या वर्सान निसान नांवाच्या म्हयन्यान पळय जेन्ना ताचे हांव सोऱ्याचो कारबारी आसलो तेन्ना हांवें तो सोरो तो काडून राजाक दिलो तेन्ना त्या आदी हांव ताच्या मुखार केन्नाच चिंतेस नासलो. तेन्ना राजान म्हाका विचारलें, तुका जाल्यार कसलोच रोग जावंक ना जाल्यार तूं कित्याक खोंती बरी दिसता? हें तुजे मोनाचें पिडेच आसतलें. तेन्ना हांवें त्या वेळार भियेलो. हांव हें शिकोवपाचें कारण कितें? नेहमाया कोण तो कोण आसलो? नेहमायाचें काम कितें आसलें थिंगा? कसली ताजी शिर्वीस ती जाणा आसल्यार तें एकदम बरें जातलें. नेहमाया शुशाच्या राजवट्यान राजा लागीं त्या राजाक जोरी तर ताका सोरो जाय जाल्यार वो ताका कसलें जेवण दिवंक जाय जाल्यार चालते भाशेन तांकां आमी बोटलेर म्हणटाव. तो एक बटलर राजाक जोरी तर कितें खावंक जाय जाल्यार वो ताका कितें पिवंक जाय जाल्यार सगळ्यांकीन पयलें ताजो टेस्ट करून तातूंत वीख ना म्हणून हें थिंगासोर तें तपासल्या उपरांत तो राजाक तें दिता. टेस्ट करून राजाक दिता पळय तो मनीस एकदम इमानदार आसचो, बरोसो करूंक जाय तसलो आसूंक जावो, विश्वास योग्य तसो आसूंक जावो. राजाक कितें दिवचे पयलीं
म्हाका टेस्ट करूंक जाय, हांवें तें टेस्ट करूंक जाय. त्या टेस्टाचे विशीं आसत वो सुरक्षा विशीं ते आसत. हांव पयलें तें टेस्ट करून तें पिवन ताजे उपरांत ते राजाक दिताले. हाजो अर्थ म्हणल्यार राजाचो पळय आपल्या प्राणाकीन सुबेज मोग करता तसलो तो मनीस. म्हणल्यार राजाक आपल्याचे प्राणाकीन व्हड सजमोन. म्हजो तो जीव पासून गेलो जाल्यार पूण राजाक तिका कांय त्रास जावचे न्हू असले विश्वास योग्य बटलराच्या रुपान तांकां थिंगा विचून काडटाले. राजाचे बारोबर रावंक जाय जाल्यार ते हुंचे उतराक ते चुकोवंक उपकारना. असलो ज्ञानी आसोंक जाय. राज्या विशीं ताका जाणा जावंक जाय ती जाणव्याची. ऍडमिनिस्ट्रेशना विशीं ताका ती खबर आसोंक जाय. दरेक विशयान तो परिपूर्ण आसोंक जाय. जरी तर खंयच्याय पळय ते बाबतीन राजा नोको ताका सोजमेकाय मेळना त्या विशयांचेर जाल्यार पळय ताच्या ह्या बोटलेराक तो विचारता, आमी कितें करचें, तुका हांगासर कितें दिसता. अशें विचारतोस पळय ते समाधान दिवपी तो एक जिनस आसोंक जावो. जाल्यार जरी तुका हे सगळी खबर आसोंक जाय, उत्पत्तीन पळोवया. फारोआक एक सपन पडलें. सपनाचो अर्थ कोणाच्यानूच सांगूंक जावंक ना. जेन्ना ताच्या सपनाचो अर्थ कोणाच्यान सांगूंक जावंक ना तेन्ना त्या बोटलेरान राजा तुवें जें सपन पळयलां पळय ताजो अर्थ सांगपाक कोणूच ना, पूण ताजो अर्थ सांगपाक एकलो आसा. आरे तूं तो उदक दिवपी तो डायनिंग टेबलाचेर आयदनां दवरताय पळय, तूं म्हाका कितें हिंगासर सांगताय. अशें म्हणलें त्या राजान थंयसर. अशें म्हणोंक ना. त्या बोटलेरान राजाक म्हणलें, राजा तें स्वप्न पळय तुवें पळयलां ताजो अर्थ कोणाक तुका सांगूंक जायना, पूण त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगपी एकलो आसा पळय तो आतां जेलीन आसा आनी ताचें नांव जावन आसा जुजे. ताच्या भितर सर्वेस्पराचो आत्मो आसा. स्वप्नाचो अर्थ ताका सांगूंक जाता. ज्या वेळार तेणें तें आयकलें तो राजा फारो ताणें जेलींतल्यान जुजेक आपयलो. मातशी तुमी सोजमीकाय घेयात. जरी तर पळय असलो बोटलेर आसा जाल्यार तरेक तो विशयांचेर राजाक बरें आसा तें सांगपी. राजाक थिंगासर दूख दिता पळय तसलो तो न्हय. राजाक दूख दिता पळय तसलें ते सांगत आसूं उपकारना. राजाच्या मन आनी ताची इच्छा कितें आसा पळय ताच्या त्या मागचे आदींच तो पुरे करता पळय तो तेजो आदार दिवपी. तो राजा थंयसर सोरो पिवोवचो आसा. ताजे मागल्या उपरांत अशें थिंगा बरोवंक ना. राजा पळय जेन्ना ते सोराचे वाटेन पळयतालो पळय तेन्ना तें आतां पियोवपाची ताका इच्छा जाली. ताणें तें देखलें. ताका सोजमणी मेवली. राजाची नजर पळोवन पळय ताजी सोजमणी घेवच्याक तो एक जाणवीचो मनीस वो आतां बोटलेर. ताजे लागीं पळय हे जॉब आसा तो परमनंट जॉब होल्डर. राजा पळय कोणाचेर विश्वास दवरता जाल्यार वो तो बोटलेर. राजाक मारीत जाल्यार थिंगासर कोण युद्ध करचें पडटा. म्हणल्यार एक सेना येता आनी त्या राज्याचे थिंगा हजारांनी लोक देंवोन येता. युद्ध जाल्या उपरांत थिंगा हजारांनी लोक मरोन वेता. ताजे उपरांत त्या राजाक थिंगासून भायर काडूंक जावो. त्या राजाक कैदी करूंक जावो. त्या राजाक मारपाक इतलें सगळें करूंक जाय. तुमकां तो विशय खबर आसा. राजाक तर मारूंक जाय जाल्यार एकूच मनीस आसा. एकूच मनशाक धरीत जाल्यार थिंगा पुरो. कोण तो तुमी सांगात? वो बोटलेर. आयक, जें तुजें दूख आसा पळय तें सांग, हांव तुका दितलो. पयशे जाय काय तुका? भांगार जाय तुका? तुका व्हरती गिरेस्तकाय काय जाय? तेका जाय तें सांग, हांव तुका दितलो. आमचे विरुद्ध पळय खंयचो राजा येता जाल्यार आमचे सैनीक थिंगासर आपल्याचे जीव पसून दितात. एका राजाक ते धरून वता जाल्यार थिंगासर तिका कितें गरज? तुका कितें जाय तें सांग, तुका आमी दितले. अशें म्हणोन पळय त्या बोटलेराक पळय तांच्या तो ताब्यान घेत जाल्यार तितलेंच पुरो. तो पळय तो बोटलेर ते जेवणान थिंगा वीख घातल्यार तितलेंच पुरो. राजा मरोन वेतलो. वो बोटलेर तो कोण तुमी जाणा? तो खंयचेच आशेच्या मुखार तो थिंगा बागोवना. ताचेर कितलो भरोसो दवरूंक जाता तेन्नाच ताका थिंगा दवरूंक येता. खुशालकायची खबर कितें काय जाणा थिंगा इतलो विश्वास योग्य पळय जरी तर ह्या देशाक फावो जाला आनी ताचें नांव नेहेमाया आसलें. तो ओत्मीक मनीस. मोगाच्या भावा आनी भयणानो, आमी पळय जीं ओत्मीक मनशां सारकी विश्वास योग्य रावत जाल्यार कितलें बरें जातलें. कॅल्वरी टेंपलान येता पळय तो सगलो लोक उतर आयकतात पळय ती भावार्थ्या. मातशें आयकात. जंय खंय तुमी काम कोत्ता सगल्याकेन सुबस मेहनत करून काम करपी
अशें नांव तुमी जोडीत जाल्यार सर्गीच्या बापाक थिंगा आनंद मेळटा. सगळ्याकीन सुबेज तुमी विश्वास योगी म्हूण अशें तुमी नांव जोडीत जाल्यार सर्गीच्या बापाक कितलो आनंद मेळटा. तुजी बरी कामां पळोवन सर्गीच्या बापाक थिंगासोर महिमा मेळो त्या पासत दुसऱ्या लोकांच्या मुखार तुजी बरी कामां तुमी दाखयात. तुजें बरेपण आसत ओ इमानदारीचें जिवीत आसत. मेहनत करून काम करता पळय ती तुजी कोशिश आसत. मेहनत करून काम करता पळय तूं त्या भाशेन तरिका आसत. तुजी ती इमानदारी आसत. दुसरे लोक पळय जेन्ना तुका पळयता वो कितलो मेहनत करता, कितली तो पळय कोशिश करता. जें काम ताका दिलां तो बरे भाशेन करता. दुसरी थिंगासोर म्हणटा म्हाजे लागीं करूंक जावचें ना, तरी आसतना तो म्हणटा हांव हें कोत्तलो. दुसरी थिंगासोर निबा करून हिंगा थिंगा भोंवता, तरी आसतना हो मनीस थिंगासोर इमानदारीन काम करता. वो एक इमानदार मनीस. म्हजे लागीं 10 लोक काम करता आनी तातूंतले 9 जाणांक तर कामचें पडलें जाल्यार हांव सगळ्यांक काडून उडयतलो पूण एका हांव दवरतलो. अशें कित्याक वो एक इमानदार मनीस. ताच्या उतरान इमानदारी दिसता, ताच्या कोन्यांनी इमानदारी थिंगा दिसता. पयशान थिंगा इमानदार आसा, ताच्या वावरान तो इमानदार आसा, ताच्या उतरान तो इमानदार आसा. अशें आमचे भितर आसा काय? आमचे मदें अशें कोण आसा काय? हें कितलें बरें जावचें न्हय. एका दिसा एका भावार्थ्यान म्हाका एक कितें सांगलें पळय तें एकदम अद्भुत आसलें. आमच्या घरान एक काम करपाक आमी एक चेडून दवरला पळय तें एकदम ल्हान भुरगें. तें चेडूं घरान आसल्यारूच तितलेंच पुरो आमी घर तेज्या हातान सोडून वचूंक येता. घराक ताळी ना जाल्यार पळय समजें वचोंक येता. आमचें सामान भायर आसा कांय परवा ना. पर्स भायर आसल्यार तर पडोन गेलें ना, पयशे भायर आसा जाल्यार पडोन गेल्ले ना. आमकां देरेपेतूच खंय वचोंक जाय जाल्यार आमकां कसलीच खोंत ना, कित्याक तें चेडूं थिंगासर आसता तें सगळें घर तें पळोवन घेता. आनी इतलेंच न्हय, तें 1 रुपया पासून तें हात लायना. पयशे पळोवन ती आशा करिना, भांगार पळोवन ते थिंगासर आशा करिना. मोडचे पयशे थिंगासर पडले आसा जाल्यार काडून तेज्या बोल्सान धरून तसलें न्हू तें. ह्या भाशेन इमानदारीन पळय काम करता पळय तसलें आमकां चेडूं मेळप म्हणल्यार एक बेसांव. बरें आसा तें कामवालीच्या वेळार तूं आमकां कित्याक सांगताय? तें आनी कोणूच न्हय, तुमच्या कॅलवरी टेम्पलाचे ते बावार्थी. त्या पासून तुका हांव सांगता कितली खुशालकाय जाली, कितलो आनंद म्हाका मेवलो. एक गवळणी जावन पळय म्हाका इतली थिंगासर खुशाल मेवली जाल्यार खरोच आमचो सर्गीचो बापा पळय हाजे विशीं कितलो खूश आसतलो. मातशें तुमी चिंतून पळयात. आनी जायते फावटी बायल येवन अशें म्हणटा म्हज्या घोवा पासत थिंगा मागणें कर. कितें जालें भयणी? ताची सर्वीस ती गेली. सोत सांगप म्हणल्यार ताका कामांतलो भायर काडून उडयलो. 6 म्हयन्यान 5 कोडे थिंगा ताका भायर काडून उडयला. इतली वर्ते कामां करता. कितें म्हणटा तें? 6 म्हयन्यान 5 कोडे ताका भायर काडून उडयला. सारकी लॉजेची खबर. सारकें अकमानीत न्हय हें? सर्वेस्पर भावार दोतपी तो तसो जाल्यार सर्वेस्पराची भुरगीं तुमी अशें तर म्हणटा जाल्यार सर्वेस्पराचें ज्या भाशेन लक्षण आसा पळय तें लक्षण तुमच्या वावराचें थिंगा दिश्टी पडोंक जाय. तुमच्या वावरान दिश्टी पडोंक जाय. तुमचे चाल रितीन दिसोंक जाय. जेन्ना आमी अशें म्हणटा सर्वेस्पर ताच्यान कितेंय करूंक जाता, कितेंय ताच्यान करूंक जाता. नेहम्या वरवीं ताणें कितें केलां तें तुमकां मागीर सांगता. तो आतां एक विश्वासयोगीत आसलो. पर्मनंट जॉब होल्डर आसलो. राजाच्या सांगाता तो उबो रावतालो. राजाच्या कुशीक उबे रावता पळय तेंचो जायतो व्हडतो इन्फ्लुएन्स आसलो. सारकें व्हडलो इन्फ्लुएन्शियल. अशें कोणूय तर थिंगासर येवन आपल्याचें प्रॉब्लेम ताका सांगत जाल्यार तुकाच पळय हिंगासर उपाय करचें पडटलें. कितें जालां पळय राजा? कितें सांगूंक जाय? बरें सांगता. पळय हांव जें सांगता पळय तें खरेंपणी तें आसा. तुवें तेजो आदार करूंक जाता. ताचो अर्थ म्हणल्यार राजाचेर पासून इन्फ्लुएन्स दिता पळय तसलो तो. ती सुवात जे लोक राजा कोडे वचोंक जायना पळय हाजे लागीं वचत जाल्यार तितलेंच थिंगासर पुरो. तुमकां सजमिकाय मेवची तशें सांगता. नेहेमया असल्या उंचल्या सुवातेचेर आसलो आनी शुशन म्हणटा पळय त्या नोगरांत आसलो. म्हज्या भावा आनी भयणांनो ह्याच नोगरांत सुमार 150 वर्सां आदीं एक ओत्मीक थिंगा वस्तरी रावता तेचें नांव एस्तेर. नेहेमया पळय जे राज्यान आसा पळय त्या राजाच्या बरोबर उबो आसा तो आतां सेवा करता पळय त्याच राजमहलान सुमार 150 वर्सां आदीं एक बरे सोबीत हिंगा ओत्मीक ओस्तोरी रावताली. सर्वेस्पराचे पळय विश्वास योग्य आसले पळय तसले पळय त्या सुवातेर ताणें तांकां विचून काडलेलीं. ताजी इच्छा पुरी करचेक असले विश्वास योग्य लोक. नंबर 1 फारोवाच्या कुशीक उबो रावपी एक प्रधानमंत्रीच्या रुपान एक इमानदार मनशाक विचून काडलो. तो कोण? जुजे. नबुकदनेझर राजाच्या कुशीक थिंगासर एकल्याक विश्वासयोगिता विचून काडला पळय ताजें नांव कितें जावन आसलें? दानियेल.
दारा राजाचे पळय राज्याचे कुशीक पळय थिंगासोर एकल्याक विचून काडलेलो पळय तो विश्वासी पळय ताचें नांव कितें जावन आसलें? दानियेल. अत्रशक्साच्या राजाच्या कुशीक पासून एका बोटलेराक थिंगासोर पळय विश्वासी योग्यता ताका विचून काडलो तें नांव कितें? नेहेमाया. म्हज्या मोगाच्या भावा जोरी तर तुमी विश्वास योग्यता तसली मनशां जाल्यार सोर्वेस्पोर तुमकां उंचल्या सुवातेचेर वतलो तशें तुमकां उंचल्या सुवातेर व्हरपाक तो आशा दवरता. जुजे कोण? इजिप्टान थिंगा एक गुलाम कसो आसो. घरान त्या भितर सोल्ला पळय एक गुलाम कसो आसलो. विश्वास योग्यता आसलो. कितलो विश्वास योग्यता आसलो पळय तो पोतिफर म्हणटा पळय तसलो एक सेनापती आसलो. सिपायांचो सेनापती. जुजे जियेतालो पळय ते कसले विश्वास योग्यता पळय ते इमानदारीचे जिवीत पिवन जुजे. हांव तुका आमच्या आख्ख्या घराचो तुका अधिकारी कोत्ता. यू आर द इन्चार्ज ऑफ माय एंटायर हाऊस होल्ड. तुवेंच ह्या आख्ख्या घराचो इन्चार्ज जावचो पडटलो. जोरी हे तुज्या हातान आसतले जाल्यार हांव सुरक्षीत आसतलो. घरान एक नोकर कसो तो भितर सरला. ताका कांयच मेळनासलें. तो एक गुलाम जावन आसलो. जेन्ना तो प्रामाणीकपणान जियेतालो, जेन्ना तो इमानदारीन थिंगासोर जियेतालो, पोतिफरान ताका पळयलो. सोर्वेस्पोर हाज्या सांगाता आसा. जें कितें तो कोत्ता पळय तातून सोर्वेस्पोर ताका येस्त दिता. पोतिफरान हें पळोवन ताणें ताका आपल्याच्या घराचेर ताणें ताका अधिकारी विचून काडलो. सोर्वेस्पोर जुजेचें सांगाता आसलो ताचें कारण कितें? तो इमानदार आसलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा सोर्वेस्पोराची दोळे पळय प्रामाणीक लोकांचेर म्हणल्यार ताजी नदर पळय प्रामाणीक लोकांचेर आनी तांचे कान ताच्या मागण्यांचेर तांचे ते लागोन आसात. जोरी तूं प्रामाणीकपणान जियेताय, जोरी तूं इमानदारीन जियेताय, तो तुका बेसांवांनी भरूंक सोदता. सोकला ते सुवातेर आसा पळय तुका उंच सुवातेचेर व्हरपाची आशा कोत्ता. इमानदार लोकांक पळय बलवंत करपाक सोर्वेस्पोर आख्ख्या संवसाराचेर आपल्याची नदर ताणें लायल्या. सोर्वेस्पोर सोदता. पळयात, आयज काल असले प्रामाणीक लोक उणे जाल्या. विश्वासयोग्य लोक उणे जाल्या. हें तें सोत. थोडे वर्सां आदीं एका घरा पासत एका घराचेर मागणें करी. हांव थंयसर मागणें करी. सोमिया 400 इमानदार लोक तूं म्हाका दी म्हज्या बापा. म्हाका ही जी मिनिस्ट्री दिल्या ती एकदम अद्भुत. ज्या भाशेन तूं आशा दवरताय पळय तशी हांव पुरी कोत्तलो. तुवेंनूच म्हाका हें दर्शन दिलां. हांव तें पुरें कोत्तलो. फकत तूं म्हाका 400 पळय विश्वासयोग्यता सेवक तूं म्हाका दी बापा. इमानदार लोकांक तूं म्हाका दी बापा. तुवें पळय म्हाका ही मिनिस्ट्री दिल्या, तुवें म्हाका ही सेवा दिलाय. तुजी इच्छा आनी हे मिनिस्ट्री विशीं हांव ती पुरी कोत्तलो. हांव हेंच मागणें करी. मागणें करचे वेळाचेर सोर्वेस्पोर म्हज्या मनान म्हज्या काळजान अशें उलयतालो. हें मागणें बंद कर. हें मागणें बंद कर. तुका कोण जावं? विश्वास योग्य लोक जावं. कितले ते 400 लोकांक तुवें दिवंक जाय. तेन्ना सोर्वेस्पोरान मोकळें उलयलो. म्हाकाच मेळना, तुका आनी हांव खंयचें हाडून दिवंक? म्हज्या काळजान पळय सोर्वेस्पोर जेन्ना उलयतालो, म्हज्या काळजान सारकी खोंत जाली. म्हाका सांगसर ते मेळोनान. विश्वास योग्य तुका लोक जाय. विश्वास योग्य अशें तुका 400 लोक तूं मागताय. म्हाका सांगसर ते मेळोना. हांव तुका कशें हाडून ते दिवंक? सोर्वेस्पोरा कडेन हांव हें उलयल्लो सुमार 25 वर्सां आदीं. जाल्यार हांवें कितें करूंक सोर्वेस्पोरा? सोर्वेस्पोरान म्हणलें पळय जें उतर तुका हांवें दिलां, इमानदार लोकांक तयार कर. ह्या उतरां वरवीं इमानदार लोकांक तयार कर. संवसारान कोणूच इमानदार म्हणून असो जल्माक येवंक ना. कोणूय ह्या संवसारान जल्मला तो महापवित्र असो न्हय. विश्वास योग्यता तुका जाय जाल्यार सोर्वेस्पोराचे उतरान आदीन रावता पळय तांकांच. सोर्वेस्पोराची इच्छा, सोर्वेस्पोराची उतरां मानतात पळय तेच. इमानदारी आनी स्वतान ते जियेतले ह्या पासत देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय. उतर कितें कोत्ता पळय ते आमकां पवित्र कोत्ता. आमचे भितर पळय ते वायट लक्षणां आसा पळय ते आमचे कडल्यान पयस कोत्ता. आमचे भितर आसा पळय ते अपवित्रपण तें धुवन उडयता. त्याच वेळाचेर पळय हांव सांगता तें विसरूं नाका पळय. त्याच वेळाचेर जेन्ना तूं उतर आयकता पळय त्याच वेळाचेर तुज्या कुडीन पळय जे उणेपण आसा, जे दुयेंस आसा, तुका थंयसर भलायकी मेवता. हें हांव सांगता पळय तें केन्नाच विसरूं नाकाय. हांवें म्हजें उतर थिंगा पाठोवन
तांकां हांवें बरो केला. हेंच तें सर्वेस्परान जायते फावटी पळय तांकां भलायकी दिवचे वखदां थिंगासर आपल्याचें उतर तो धाडटा. उतरूच तें. सुरवातेक उतर आसलें. उतरूच सर्वेस्परा सांगात आसलें. उतर सर्वेस्परूच. हेंच उतर कुरपा आनी स्वतान तें येयलें. आनी तेंच उतर थिंगासर आमचे मदें आयलें. तोच जेजू क्रिस्त. परत्या मोगाच्या म्हज्या सर्वेस्परा बापा, तूं प्रामाणीक मनशाक आनी विश्वासयोग्यता मनशांक बेसांव दिवन तांकां वयर काडपाक तूं तयार आसाय बापा. तूं आमकां उंच उबारूंक सोदताय. आमचे भितरूच ओस्कोतकाय आसा. जंय तुवें म्हाका दवरलेलो आसाय, थंय तुजें भुरगें कशें, तुजी धूव आनी तुजो पूत कसो. हांव अशें जियेता तुका आनंद मेवता. इतलें भरोसो करून तांचेर आमी पुरो भरोसो करूंक जाता. कोणाच्याय मुखार ही बागोवची ना. पयशांक लागून ही भाव भयणां बागोवची नात. ही खंयचे चोरयेचें काम करचें ना. तांचेर भरोसो दवरूंक जाता. बापा, तुज्या नदरेन आमी विश्वासयोग्यता रावले जाल्यार कितलें बरें जातलें. असलें जिवीत तूं आमकां फावो कर बापा. ज्या मेरेन आमी हांगासर जिवी आसा, तुकाच खूश कोत्ता पळय तसलें आमकां जिवीत तूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.